the municipal council got money under 14 finance. And I Dipali Naika Dibor Kurumba because Dipali Naik has done a good job. Because of her that money is come to 14th finance. And if 14th finance money is for the full council. At the fish market project we are going to start. Municipal building. The project मुझे own project no. And single वडाचे project no. Just for Vasco. So allegation खूप असतं. की what happened? Fish market हमको जाय. लोकांना जाय fish market. Public जाय fish market. Actually fish market हो आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट, आमचो आमदाराचो ड्रीम प्रोजेक्ट. तेका लागून आमी डिस्कस केलें, आमच्या आमदारान आमचे कडेन मिटींग घेवन डिस्कस केलें. तशेंच जी सोडाचो मिनिस्टरूय इनवॉल्ड आहा भितर, म्हटल्यार डिस्कशनाक CM आसा. आमी ऑलरेडी 23 crores आमच्या जी सोडाक ट्रान्सफर केलेले आसा. ही बरी गजाल आहा की खंय तरी डेवलपमेंट जाता. तशेंच म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग एकाय आमी ट्रान्सफर जाल्लेले आहा. तसोच आमचो बायणा प्रोजेक्ट, पावर हावस, हे तिनूय प्रोजेक्ट खंय तरी वास्कोन बेगीनचे बेगीन काम स्टार्ट जातलें. म्हाका दिसता ऑक्टोबर 15 म्हटल्यार काम स्टार्ट जावपाक जाय म्युनिसिपल आमचे हेजें फिश मार्केटाचें. आमकां 25 कावन्सिलांनी म्हटल्यार हांवें बाय सर्क्युलेशन मिटींग घेवंक मेळांक नासलेल्या कारणान हांवें बाय सर्क्युलेशन केल्लेलें. म्हाका दिसता सगळे कावन्सिलरांनी हांगासर ओपोजिशन रुलींग कोण ना, 25 कावन्सिलरांनी आमकां एका येस म्हटलेलें आसा. इन रायटींग आहा, थोड्या कावन्सिलरांनी दिलेलें आसा आनी थोड्या कावन्सिलरांनी म्हाका पर्सनली येवन सांगलेलें आहा बरें काम केलेलें आसा. हो प्रोजेक्ट आसा हो म्हाका दिसता तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक येता. फीश मार्केटान म्हाका दिसता सगळे लोक येतात. तशेंच म्युनिसिपालिटीनूय सगळे वॉर्डाचे येता. हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता बरें आसता. दोनूय प्रोजेक्ट जाले जाल्यार वास्को खातीर बरी एक गजाल आहा.